नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोय कर्नाटक महाराष्ट्रा मदलो म्हादय उदका विशींचो वाद सोडोवपाक नेमिल्ल्या लवादाक 7वी मुजत वाड. 30 वयर स्टाफ खर्च भरता केंद्र उपरांत तीनय राज्यांच्या माथ्यार. मुख्यमंत्री म्हणटा नॅशनल गेम्सांच्या सुविधांचो लाव फायदो तेवटेन इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या अस्तित्वा विशीं प्रश्नचिन्ह आसा त्या ग्राउंडाचेर डेमायज एंट्री फी कोण वतलो. पड ट्रान्सलोकेट करता थंय सरकार बांदलें खापरेश्वराचे देवस्थान. परवरे दीसभर चलिल्ल्या बोवाळा उपरांत मुख्यमंत्र्याचें उतर. वर्ड ट्रान्सलोकेशन करतना देवस्थान मोडपाक लागिल्ल्यान जाल्लो बोवाळ. देवस्थानाचे ट्रान्सलोकेशन. उदय भेंब्रेच्या घरा भायर आंदोलन करपी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक अटक करची कोंकणी भाशा मंडळाची मागणी. मंडळाची भेंब्रेक तेंको दिवपाक मडगांवां खासा जाहीर सभा. भायर पडिल्ल्या मनशांच्या फामिलीक लुटपी हॉर्स व्हॅन माफियांचेर करतलो खर कारवाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी. नव्या 75 मायज अँब्युलन्सीचो प्रस्ताव. इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमा विशीं सगळ्या क्लबांनी एकठांय येवन निर्णय घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोविंद म्हणटा दिवचलेच जावचे. रोहन देसाईचे स्टेडियमाचे टार्गेट. आनी सारजोरा खासा ग्रामसभेत रेल्वे स्टेशनाक विरोध करपाक एकमतान थाराव. तांबडी सुर्ला आयिल्ल्या पर्यटकांकडच्यान गार्बेज कलेक्शन फी घेवपाचो साकोड्डा ग्रामसभेत निर्णय. गोय कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मदलो म्हादय उदका विशींचो वाद सोडोवपाक नेमिल्ल्या म्हादय ट्रिब्युनलाक ब्रेस्तारा 7वी मुजतवाड दिल्या. लवादाचेर 14 वर्सांत कोट्यांनी खर्च. त्या भायर प्रवाह आनी लिगल टिमीरय खर्च. लवादाचो खर्च सद्याक केंद्र सरकार भरता. उपरांत तीनय राज्यांकडच्यान वसूल करतले. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरू आसा मेरेन खंय लवाद उरतलो. म्हादयच्या उदकाविशीं गोय कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामदीं तंटो सुरू आसा. केंद्र सरकारान तीनूय राज्यांमदीं उदकाचो वांटो निश्चित करपाक 2010 वर्सा म्हादय उदका लवादाची नेमणूक केल्ली. लवाद नेमल्या उपरांत वर्सा 2012 लवादाची पयली सुनावणी जाली. वर्सा 2018 लवादान तीनूय राज्यांक तांच्या उदकाचो वांटो दिवपाविशीं रिपोर्ट दिल्लो. तीनूय राज्यांनी लवादान वांटून दिल्ल्या उदकाच्या वांट्याच्या टक्केवारीक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला. सगळ्यो आव्हान याचिका सद्याक सुप्रीम कोर्टा मुखार आसात. केस 1-2 लिस्टार आयली मात सुनावणेक आयली ना. गोय सरकार आपली टीम धाडून लाखांनी खर्च करीत आसा. दुसऱ्या वाटेन कर्नाटक कोर्टाच्या आदेशाचो अवमान करून म्हादयचे उदक जाता तितले वळोवपाचो यत्न करता. सरकारान नेमिल्ल्या म्हादय उदका तंटो लवादाक आतां मेरेनची 7वी मुजतवाड मेळ्ळा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू आसा तो मेरेन लवादाक मुजतवाड मेळटली. लवादाचेर सद्याक अधिकारी आनी हेर स्टाफ धरून 30 वयर जाण कामार आसात. फाटली 14 वर्सां केंद्र सरकार स्टाफाचो पगार, रेम्युनरेशन आनी हेर खर्च फारीक करता. निमाणी सगळी बिलां तीनूय राज्यांच्या माथ्यार येतली. सगळे पयशे तीनूय राज्यांनी समानतायेन दिवचे पडटले. लवादाचो तसो क्लॉज आसा. म्हादय उदका लवादाचेर सुप्रीम कोर्टाच्या 3 निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केल्या. तांकां असिस्ट करपाक आनीक 2 मुल्यांकन अधिकारी आसात. दोगूय केंद्रीय उदका आयोगाचे निवृत्त अधिकारी. ताच्या उपरांत कार्यकारी अभियंते, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ती कोर्ट मास्टर, अकाउंटंट, हेड क्लार्क, निवृत्त न्यायाधीशांचे PA, प्यून अशे धरून 30 वयर स्टाफ आसात. त्या भायर गोय सरकार प्रवाहाचेर वर्साक 1,67 लाख मोडटा. प्रवाहाचे ऑफिसूय गोंयांत आसा. त्या भायर फाटल्या 5 वर्सांत गोय सरकारान म्हादयच्या लिगल टिमीचेर 3,20 लाख मोडल्यात. म्हादय उदका लवादान वर्सा 2018 रिपोर्ट दिलो खरो, मात जो मेरेन सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्या आव्हान याचिकेचेर निकाल लागना तो मेरेन तीनूय राज्यांक म्हादय उदका लवादाचो खर्च सोंसचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.
37व्या नॅशनल गेम्साक उबारिल्ल्या सुविधांचो भुरग्यांनी लाव घेवचो मुख्यमंत्री शुक्रारा उलयलो. मात इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह. कांय कडेन आसा चडशे ग्राउंड तात्पुरते उबारिल्ले. सर्ती सोंपतकीर खंयचे कडेन कांय ना. आसा ते स्टेडियम सुविधा भुरगे वापरतले जाल्यार देमायज फी म्हण खेळां संघटना सांगतात. खासा रिपोर्ट. गोंयांत नॅशनल गेम्साचे फाटभुंयेर सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारूंक जायतो खर्च केलो. 2023 गोंयांत जाल्ले 37वे नॅशनल गेम्सा वेळार उबारिल्ल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो भुरग्यांनी फायदो करून घेवचो म्हूण मुख्यमंत्री काल एका कार्यावळी वेळार उलयलो. तांकां आमकां ट्रेन करतले आसत. आमी जर पळयता की आमी नॅशनल लेवलाक जे नॅशनल गेम्सात जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केले ते आमच्या भुरग्यांनी यूज करपाक जाय आनी ते जर यूज करपाक जाय आसत जाल्यार आमकां डेज डेजिग्नेट करचे पडटले. तालुका लेवलाचेर गेम्स खेळचे पडटले, कॉम्पिटिशन्स खेळचे पडटले. ज्यो नॅशनल गेम्साक खंयच्यो खंयच्यो गेम्स आसा आतां पासून भुरग्यांक ट्रेन करचे पडटले. मुख्यमंत्री उलोवन गेलो खरो, मात इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या अस्तित्वाचेर आजय प्रश्नचिन्ह. कांय कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, मात चडशे ग्राउंड तात्पुरते उबारिल्ले. कांपाला वयलेंच उदाहरण घेवया. नॅशनल गेम्सा वेळार थंय टेंट उबारून गेमी खेळिल्ल्यो. गुगल अर्थाचेर नॅशनल गेम्सा वेळारचो फोटो पळयात. ह्या फोटोत ते टेंट दिश्टी पडटात. मात आतां पळयल्यार ग्राउंड खाली. आयच्या घडयेक त्या ग्राउंडाचो वापर सरकारी इव्हेंट आनी हेर कार्यावळींच्या आयोजनाक जाता. सध्या कांपाल इंडोर स्टेडियम, नावेलीचो मनोहर पर्रीकर ग्राउंड आनी पेड्यांचो ग्राउंड सध्या तातूंतले तातूंत वापरात आसा. मात थंय वयतलो जाल्यार मेंबरशिपीचे खेळगड्यांक देमायज पयशे भरचे पडटा म्हूण गोवा ऑलिंपीक संघटनेचो सचीव गुरुदत्ता भक्ता उलयलो. खंयतरी केल्ले ते अति उत्तम हें केलां, आवाहन केलां मुख्यमंत्र्यान. पण ते खंय तरी आमकां स्पोर्ट एसोसिएशनाक न्ही कमी प्रायसीन मेळपाक जाय कितें काम करतलो जाल्यार. प्रायस हाय आसा ते तुमी हाका दितात तेच जर लागू केलें कशें जातलें म्हाका सांग. तुमी तूं पयलो श्यामा प्रसाद इज मोस्टली फॉर वेडिंग आनी एक्झिबिशन आनी ताजे अर्दे जर रेट तुमी आमकां लायले कोण भुरगे कोण फारीक करतलो म्हाका सांग. कशें फारीक करप? आवय बापाय कडल्यान आमी घेवप 10,000 रुपया. हय कन्सेशनार दिवचें आमकां. भुरग्यांक तरी खरें म्हणल्यार भुरग्यांक कांयच चार्ज करूंक पावना. भुरगे कोणाचे राष्ट्राचे न्ही आमचे आनी तांकां फुडें काडपाक जाय कोणी, तांचो बळकटी कोणी सरकारान पळोवपाक जाय. हय कोच एक म्हणजे कोच, दुसरें म्हणजे असोसिएशन आनी एक कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय. आज कितें जालां एक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे एक बाजू आसा आनी असोसिएशन दुसऱ्या बाजून आपले करता. पूण खंय तरी एक तांचे भितर एक कोऑर्डिनेशन ही कमी आसा. खंय तरी एक कोऑर्डिनेशन जालें जाल्यार आनी वयर सरतले स्पोर्ट्स. म्हाका तरी दिसता क्वार्टरली मिटिंग्स जावच्यो बिटवीन असोसिएशन आनी स्पोर्ट्स. नॅशनल गेम्साच्या समारोपाच्या सुवाळ्याक आयिल्ले कडेन प्रधानमंत्री मोदीन नॅशनल गेम्साच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो गोंयकारांक फायदो जातलो म्हूण उलयलो. मात सद्य स्थिती वेगळीच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वॉर्ड ट्रान्सलोकेट करता थंय सरकार बांदतले खापरेश्वराचें देवस्थान. पर्वरे दिसभर चलिल्ल्या बोवाळा उपरांत मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. पर्वरेच्या खापरेश्वर देवळा लागीं आशिल्ल्या वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाक आयतारा सुरवात केल्ली. मात वडा सयत देवस्थान लागिल्ल्यान लोकांनी बोवाळ केलो. व्हडा संख्येन पुलीस फोर्सूय घालो. मात देवस्थान मोडपाच्या कामाक लागून पर्वरे तणाव जाल्ल्यान सांजे काम बंद केलें. काम बंद केल्या उपरांत लोकांचे खापरेश्वराक गाराणे. फेब्रुवारीच्या 26 तारखेक पर्वरेच्या वडाक ट्रान्सलोकेट करपाक हायकोर्टान मान्यताय दिल्ली. हायवे आनी एलिव्हेटेड रस्त्याच्या बांदकामा खातीर ट्रान्सलोकेशन गरजेचें म्हणून ही मान्यताय दिल्ली. आयतारा वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाक सुरवात जाली. तशेंच खापरेश्वराचे देवस्थान मोडपाच्या कामाक सुरवात केल्ल्यान थळावे समाज वावुरपी, पर्यावरण मोगी तशेंच राजकी फुडाऱ्यांनी व्हडा संख्येन येवन विरोध केलो. हांव जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता ती मुर्ती तरी दवरा. वड ट्रान्सलोकेट करतात करा, ती मुर्ती घालूं नाका. कितें जाय तें सांगूं नजो. हांव आनी फुडलें उलयना. कोण तरी म्हाजो भाव जावन झगडटा मुर्ते खातीर आयकलो आनी हांव येयलां हांगा. जरी खापरेश्वराची मूर्ती काढली तरी ताचे अस्तित्व कोण काडूंक शकना, थंय आयिल्ल्या नागा साधून म्हटलें. तुमचे कडेन एक मागणी, तुमकां समज कोणाकय हांगा तेणी मुर्ती हातलाय म्हणलो लायनाकात, तेंचे कर्म तेंकां भोगूनी. जें कितें जाता तें बऱ्या खातीर जाता. विनाशकाली विकृती. खापरेश्वराची जरी प्रतिमा काडली तेजें अस्तित्व काडपाक तांकां कापसतात ना. हायकोर्टान वडाच्या ट्रान्सलोकेशनाक मान्यताय दिल्या. खापरेश्वराचें देवस्थान थंयच्यान काडचें अशें खंयच्याच ऑर्दीत म्हटिल्लें ना, थंय आयिल्ले राजकी फुडारी सांगतात.
2019ची कन्सेंट ऑर्डर जी आसा तुमी म्हणटा त्या ऑर्डरीन दाखया की देवूळ काडचें म्हणून ऑर्डर आसा, मुर्ती काडची म्हणून ऑर्डर आसा, खंयच बरयल्लें ना. 12 वरां जाली हे स्थानिक भावूक लोक जे हांगा आयल्या, ज्यांची श्रद्धा आसा ताचेर, ते सकाळच्यान बोवाळ मारता. हे पुलीस फोर्स घालून त्या मुर्तेची विटंबना चालू आशिल्ली. मजगती पुराय दीस परवरे जाल्ल्या तणावा उपरांत जंय वड ट्रान्सलोकेट करतले थंयच सरकार खापरेश्वराचें देवस्थान बांदतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. लोकांनी सहकार्य करचें. वड ट्रान्सलोकेट करतना देवस्थान कोसळूं शकतालें म्हूण देवस्थान थंयच्यान काडटाले. खापरेश्वराचेर आमची तितलीच श्रद्धा आसा अशेंय मुख्यमंत्री म्हणटा. जाल्यार परवरे जाल्ल्या तणावाक लागून वडाचें ट्रान्सलोकेशन आनी देवस्थान काडपाचें काम बंद केलां. ताचे बद्दल सांगा. कितें आसा ते कायद्याप्रमाणे काय कायदा केला ना, सारकें स्पश्ट सांगा. आमी फक्त कितें आसा की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन वायलेट जावपाक जायना हेजेर आमी काळजी घेतली. कितें आसा ते कायद्याप्रमाणे काम बंद जायना फुडें लोकांनी खापरेश्वराक गाराणें घातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रिस्पॉन्स टायम कमी करपा खातीर निदान 75 ते 100 ॲम्ब्युलन्सी खातीर प्रपोजल घाला. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. सरकार लोकांक हर्स व्हॅन सेवा फुकट दितले म्हण मंत्र्याची घोशणा. भायर पडिल्ल्या मनशाच्या फामिलीक हे लोक लुटतात ते खपोवन घेवचो ना. गरीब लोकांक लुटपी हर्स व्हॅन माफिया आड कारवाय करतलो, मंत्र्याची शिटकावणी. कर्नाटकात आदी आशिल्ल्या भाजप सरकारान पुराय राज्यांत हर्सव्हॅनीची सुरू केल्ली सेवा गोंयांतूय करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. हांगा सुरू आशिल्ली हर्सव्हॅन माफिया बंद करपाचो म्हजो यत्न आसा. कोणें कितें सांगलें जाल्यार आपूण आयकचो ना. गरीब मनशाक बॉडी व्हरपाक 20-25 हजार रुपया घेतात. ह्या माफियांक भितर उडोवंक जाय, मंत्री उलयलो. आमी ते ऑल अक्रॉस द स्टेट 108 कर्नाटका राज्यान जे चलयल्या आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट पयलीं आशिल्ले त्याच आमी गोंय राज्यान आमी चलोवपाचे हे आसतले. हे माफिया सर्विसीस जे ॲम्ब्युलन्स सर्विसीस जे गोवा मेडिकल कॉलेजान गाजयता, काय पॉलिटिकल पेट्रिनेज घेवन गाजयता, ते बंद करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू परत हांवें केल्लो आसा. आतां हांव कोणी कितें म्हाका सांगल्यार हांव कसोच आयकपाचो ना. कित्याक गरीब मनशाक 20-24 हजार 25 हजार दिवन रातचे बॉडी व्हरपाक, अरे बॉडी ते पेशंटाचे जे कोण एक्सपायर जाला ताका मातशे तरी सहानुभूती आसूंक जाय. सरकार आमचे आसतना आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हें करूं शकना. आनी हे माफिया ह्या लोकांक अक्षरशः भितर उडोवंक जाय. हे ॲम्ब्युलन्सवाले जे कोण लोकांक लुटतात त्यो आनी मनशाचे मरणाचेर बी ते पयशे करपाचो प्रयत्न करता. हांव जो पर्यंत आरोग्य मंत्री हांव खपून घेवचो ना. खंयच्यानी प्रेशर येवन दी म्हाका काय फरक. तशेंच रिस्पॉन्स टायम कमी करपा खातीर निदान 75 ते 100 ॲम्ब्युलन्सीं खातीर प्रपोजल घातला म्हूण मंत्र्यान सांगलें. कितें जालां की आयज रिस्पॉन्स टायम कमी जावंक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलें आसा की आमकां कमीत कमी 75 वयर आमकां ॲम्ब्युलन्सीस जाय. 10 ॲम्ब्युलन्स आमचे केन्ना केन्ना कांय गोश्टी खातीर सिक्युरिटी रिजन्स काय आमी व्हडले डिग्निटरीज येता तेन्ना ते कुशीक दवरचे पडटा. तेज्या खातीर तेज्या भायर आमचे कडेन जे 75 ऑन रोड ॲम्ब्युलन्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां जाय. ते वाडयले उपरांत एडवान्स आनी गोंया राज्यान एकूच आमचे फ्लीट आहे जे एडवान्स लायफ सेवींग ॲम्ब्युलन्सीस आहे. ते एडवान्स लायफ सेवींग ॲम्ब्युलन्सीस आमी आनी वाडोवपाचो आमी प्रपोजल घातला. ते एकदां जाग्यार येतूच आमी हें करतले. हर्सव्हॅन सर्विसीस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळ्या क्लबांनी वांगडा येवन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमा विशीं निर्णय घेवचो, नाजाल्यार स्टेडियम केन्नाच जावपाक पावचो ना, मुख्यमंत्री उलयलो. खेळा मंत्री गोविंद म्हणटा दिवचल वाठारांत स्टेडियम आयल्यार उदरगतीक नेट मेळटलो. BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी रोहन देसायाचे ताज्या कार्यकाळांत स्टेडियम बांदपाचें खंय टार्गेट. इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम गोंयांत येवचो अशें सगळ्यांकूच दिसता. खूब तेंप पेंडींग आशिल्लो हो प्रकल्प. सगळ्या क्लबांनी एकठांय येवन ते विशीं निर्णय घेवचो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हूण नव्यान कारभार घेतिल्ल्या रोहन देसायाक मुख्यमंत्र्यान परबी दिली. जुवारी बीच जायनासलो तोय जालो. ओके, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जायनासलो तोय जालो. बरोबर काय न्ही. सुपर स्पेशलिटी जायच ना म्हणटाले तेय बी जाले. ओके, ती आगवाची जेल पडून पडून समुद्रात पडटा काय कितें जाली. कोणी वचून पळोवना जाल्यार मुद्दामून पळयात. तिचे सगळे कुणे बायकडून हांव वयता केन्ना म्हणजे 1961 ताज्या उपरांत कोणी तिच्या कडेन पळोवंकूच नासल्या. जे गोंयांत जे जायनासले ते सगळे जाले. फक्त एकूच उरला स्टेडियम. हय मरे, तुमी जर एकीकडे आसत जाल्यारूच जातलो.
अदरवाइज जावचो ना. एक है तो सेफ आहे. खेळमंत्री गोविंद गावडे म्हणटा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम दिवचल वाठारांत आयल्यार उदरगतीक नेट मेळटलो. इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हांव बिचोली खातीर आमी फॉर आसात, कारण आमकां प्रत्येक जो ग्रामीण भाग जो आसा तो ग्रामीण भागाची आमकां उदरगत करपाक जाय. प्रत्येक कडेन एकेच कडेन जर हे आयलो जाल्यार पॅन गोवा हे जे चित्र आमकां जे आज बदलपाची गरज आसा तातूंतलो जर एक जर प्रकल्प जर कितें जर आयलो बिचोली सारकेल्या मतदारसंघात जाल्यार म्हाका दिसता बिचोली मतदारसंघाचो चेहरा मोहरा बदलपाक शकतले. आपल्या कार्यकाळात गोंयांत इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम बांदपाचे आपले टार्गेट आसा म्हणून नव्यान कारभार घेतल्या उपरांत रोहन देसाय उलयला. हांव बाकीचे कांयच विचारून सांगना. हांव आनी कसलेंच राजकारण हितून भितर उलयना. हांव मनांतल्यान जें कितें आसा तें उलयतां. एकच कमी आसा ती तुमची होल हार्टेड तुमच्या सपोर्टाची, की तुम्ही सांगा की बाबा ही पूर्व करा, थंय स्टेडियम जातलो. जशें हांवें सांगलां तें आव्हान केलां हांवें. ज्या दिसा तुम्ही मनान चिंततले की हो स्टेडियम जावपाक जाय तेन्ना हो स्टेडियम जातलो. तुम्ही म्हाकाय ब्लेम करपाक शकचे ना, नाजाल्यार गव्हर्मेंटाकय ब्लेम करपाक शकचे ना. हांवें ओपन सांगता, म्हाका कांयच होयना हितून. म्हाका जेन्ना आमचें एकमत नासता तेन्ना खंय तरी तो गोष्ट जी विशय जो आसा तो खंय तरी भरभटत वयता आनी एकदा टायम जालो की ती गोष्ट मागीर चालीक लागना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. वायत राहत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या प्रशासनाची देख घेवन सरकार चलोवपाचे मुख्यमंत्री उलयिल्लो. तशेंच सरकार चलता जाल्यार मुख्यमंत्र्यान भेंब्रेच्या घरा भायर आंदोलन करपी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक भितर उडोवचे. मडगांव कोंकणी भाशा मंडळाची भेंब्रेक तेंको दिवपाक सभा. गोंयांत छत्रपतीची राजवट नाशिल्ल्याचे वक्तव्य भेंब्रेन केल्ले. गोंयांत छत्रपतीची राजवट नाशिल्ली अशें वक्तव्य उदय भेंब्रेन केल्या उपरांत बोवाळ. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी रातया भेंब्रेच्या घरा भायर आंदोलन केलें. तांकां अटक करची म्हूण कोंकणी भाशा मंडळाची मागणी. मडगांवां भेंब्रेक तेंको दिवपाक खासा जाहीर सभा जाली. कांय तरणाटे जमतात, ताचे फाटल्यान तांचो मास्टर कोण आसा आमकां खबर ना. जावं आमकां एक दिका जावं दुबाव मारपा लागला आनी ते धुडगूस घालतात आणि उदय बाबाचेर शाब्दीक आणि मानसीक दडपण हल्लो करपाचो यत्न करतात. आणि तांणी जे मुद्दे मांडल्यात घडये तुमकां मान्य नासत जाल्यार ताका योग्य तरेन जाप दिवपाची आशिल्ली. गोंयकारां विशीं भायर संवसारान व्हड नामना जोडिल्ले लोकां भशेन लोक कितें उलयतात तें हांव आयकतां. आणि अशे भायर ह्याच गोंयांत उदय बाबा सारक्या एका निश्ठावान, एका साद्या सरळ अशी जीण जगपी, कसलोच स्वार्थ काळजांत घेनासतना वावुरपी एक मनशा विशीं एक मनीस मुखार एक चोमो, आय डोंट नो तांकां कितें म्हणचें म्हणून कळना म्हाका, पूण हांव खात्रीन सांगता ते निजाचे गोंयकार न्हय. छत्रपती शिवाजीच्या राज्याची देख घेवन सरकार चलोवपाचे मुख्यमंत्री उलयिल्लो. मुख्यमंत्री खरेंच तशें सरकार चलयता जाल्यार ताणें बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक भितर उडोवचें म्हूण मागणी. प्रमोद सावंताक कितलें सांगता, फक्त स्टेटमेंट केलें म्हूण जायना की आपूण शिवराजा छत्रपती शिवराजाचे आदर्शाचेर आपूण राज्य चलयत म्हूण. आमकां एक तरी उदाहरण दी आनी उदाहरण दिवपाची तुका संदी आयला, आसा कापसा त्या भुरग्यांक भितर उडय. आमदार कार्लूस म्हणटा येता त्या विधानसभेत हो विशय घेतले. As rightly pointed out by the speakers, that it is the hand of the government which is working behind the scenes to try to foment this kind of division between people. Later, the upcoming assembly session issue at law. It will have to be taken because these are matters of law and order concern. Fakat पहिले कित जालेली, but also ongoing, and we will definitely have this included in our आमचे भाशणां आसतले. उदय भेंब्रेक पुलीस प्रोटेक्शन दिवचे, घराभायर आंदोलन करप्यांक अटक करची म्हूण कोंकणी भाशा मंडळाच्या बसकेत थाराव घेतल्यात. उदयबाब भेंब्रे हांकां ताबडतोब पुलीस संरक्षण दिवपाची मागणी ही बसका करता. गोंय सरकारान गुन्यांवकारांचेर ताकतिकेन कारवाय करची, तशेंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आपली भूमिका स्पश्ट करची अशी मागणी ही बसका करता.
प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. सारजोरा आनी साकोड्डा जाल्ल्या ग्रामसभेत रेल्वे आनी कोयराचो इशू. सारजोरा जाल्ल्या खासा ग्रामसभेत थंय येवपी रेल्वे स्टेशनाक विरोध करपा खातीर एकमतान थाराव जालो. गांवांत जावपी लँड कन्वर्जनांच्या प्रश्नाचेर ग्रामसभेत चर्चा. जाल्यार साकोड्डा जाल्ल्या ग्रामसभेत तांबडी सुर्लाच्या 2 वर्सां सावन सुरू आशिल्ल्या गार्बेज इशूचेर चर्चा. थंय येवपी पर्यटकांकडच्यान गार्बेज कलेक्शना खातीर फी घेवपाचें थारायलां. नेवरा, सावजुजे दे आरियल आणि मया येवपी रेल्वे स्टेशनाक विरोध जाल्या उपरांत आता सारजोरा येवपी रेल्वे स्टेशनाकूय आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत विरोध करपा खातीर एकमतान थाराव जालो. तशेंच गांवांत जावपी लँड कन्वर्जनांच्या प्रश्नाचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. रेजोल्यूशन घेतला सगळे ग्रामसभेन एकठांय जाता. अनदर रिक्वेस्ट फ्रॉम द मेंबर्स, आमगे लेक आहा थिंगा सुद्दां लॉक मारलो आसा. तेका लागून आमकां एक उपकार मागून WRT कडेन आमकां फ्रॉम 4 to 6 एटलिस्ट ते उगोत दवरचे. TCP झोन आमगे बिल्स आहाय ती आम कन्वर्शनाक दिसनाय म्हूण एक ऑल रेजोल्यूशन घेतला. कित्याक शेत बोन घर काटाय बिल्डींग काटाय. आमगे विलेज अजून विलेज आहा, अजून ओल्ड कन्स्ट्रक्शन्स नाय, सो आमची तशी उरलो जाय. तांबडी सुर्लाच्या फामाद देवळाकडेन जायते पर्यटक येतात, मात आख्खो वाठार बुरसो करून वतात. पंचायतीच्या गार्बेज शेडी कडल्यान ही जागा 16 किलोमीटर पयस आसा. देखून कोयर एकठांय करून हाड व्हर करपाक खूब खर्च जाता. देखून हो खर्च भरून काडपा खातीर पर्यटकांक गार्बेज कलेक्शन फी लावपाचें थारायलां. उपसरपंच शिरीष देसाय उलयलो. आमची एक गरीब पंचायत आसा, तेका आमकां गार्बेज कलेक्शन पंचायती पासून आमची जी गार्बेज शेड आसा थंयच्यान तो जो प्लेस आसा 16 किलोमीटर आसा. त्यामुळे त्याचे खातीर आमकां स्पेशल रिक्षा धाडची पडटा, थंय 2 लेबर धाडचे पडटा आनी तेका प्रचंड खर्च येता. त्यामुळे आमी अशें डिसिजन घेतलें 1-2 वर्सां पयलीं की थंय एक गार्बेज कलेक्शन फीस लावची ट्युरिस्ट जो येता तेका, आनी तेतूंतल्यान तो एक्सपेन्स जो आसा तो बेर जातलो अशें आमचें हें आसलें. आमी डायरेक्टरा कडेन फायल धाडून डायरेक्टरान आतां आमकां परमिशन दिलें आसा आनी आमी ते 1 एप्रिलाच्यान इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. टॅक्स आमी लायता आसतना आजून तेचे टर्म्स एंड कंडिशन आमी ठरोवना. चड करून आमी प्रत्येक गाडयेक जो 2 व्हिलर आसा तेका 20 रुपया, 4 व्हिलर आसा तेका 50 रुपया आनी 6 व्हिलर आसा तेका जवळ जवळ 100 रुपया अशा प्रकारे टॅक्स कलेक्ट करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विंटेज मिनी मायनर कारीक गुरुग्राम जाल्ल्या 21 गन सॅल्यूट कॉन्कर डेलिगन्साच्या 11व्या ऑडिशनात भाराच्या कॅटेगरीत पुरस्कार मेळ्ळो. मिलिंद आंगले हो पुरस्कार मेळोवपी पयलो गोंयकार. हाच्या आदीं ताच्या दुसऱ्या विंटेज गाडयेक पुरस्कार मेळिल्लो. गाडी ही 1959ची गाडी. हो मॉडेल लॉन्च जालाच ऑगस्ट 59 कळ्ळें. आनी हो पर्टिक्युलर ही गाडी डिसेंबरान फॅक्टरींतल्यान भायर सरले. 59ची हाका लागून म्हणजे मॉडेलाक लागून ताज्या नंतर तेन्ना रेस्ट ऑफ इंडियाक तुका इम्पोर्ट बॅन आशिल्ल्या कारणान फक्त गोंयांत ह्यो गाडयो चलताल्यो. गोंयच्या मिलिंद आंगलेक नॅशनल लेव्हलाचेर विंटेज गाडयेक पुरस्कार मेळ्ळा. हो पुरस्कार मेळोवपी तो पयलो गोंयकार. केंद्रीय पर्यटन खात्याच्या जोड पावलान हो इव्हेंट जाल्लो. ताजे वयल्यान बापाय कडल्यान हांगा म्हजे कडेन पावली, पूण बापायच्या टायमा पासून ही गाडी म्हजेच कडेन हांगा एकाच हातून आसा, एकाच फॅमिली कडेन अजून पर्यंत. तेजी 66 इयर्स आतां जाली. खंयच आमचे हें ना. कितले आमकां भरपूर डिफिकल्टी आयल्यो ह्यो मेंटेन करपाक. आंगले खंय स्वता ऑटोमोबाईल इंजिनियर. तेची ती विंटेज गाडी भारतांतली त्या मॉडेलाची पयली गाडी. टू कीप द कार इन रनिंग कंडिशन. इवन गव्हर्मेंटाची इतली रेस्ट्रिक्शन आसात, अजून आशिल्ली आनी आसाय बी. एक सादो एक नट बोल्ट पासून हाडपाचे बॅन आहा. तशा परिस्थितीन हांवें ती कशी तरी उबी केली आनी हें करून आयली. पयलीं हांव कितें करतालो की आमचे सोदून काडटालो कोण येवपाचो आसा, कोण ताका लेटर करप. गोंयांत पोर्तुगीजांची राजवट आशिल्ली, तेका लागून ही गाडी हाडप तेन्ना शक्य जाल्लें. मिलिंदाच्या खंय बापायन ही गाडी हाडिल्ली. त्रास म्हणजे कितें, घाम काडून त्रास न्हय, कश्ट घेवन सोदचें पडटा. एकदां कंपनी कडेन हो सामान नासता आनी खंय मेळटा, दुसरो कोण आसता. आतां म्हजे वळखी जाल्ल्यान युकेक हांव तांकां कॉन्टेक्ट करता. भयंकर सॅटिस्फॅक्शन आसा की म्हाका एक पयलीं पासून उमेद. ह्या गाडयेचे सगळे पार्ट्स ओरिजिनल आसात म्हूण आंगले सांगता. अजूनय खंय तो सगळे पार्ट्स फॉरेनांतल्यान इम्पोर्ट करता.
फर्स्ट म्हणजे मॉडेल लॉन्च जाल्ल्या त्या प्रोडक्शनांतली गाडी म्हणटकीर हिका मातशें म्हत्व चड आहा. हे गाडयेक म्हत्व खूब आहा भायर. म्हाका एक पयले 2009 50 वर्सां जालीं गाडयेक, म्हणून ताका थंय फंक्शन आशिल्लें. त्या फंक्शनाक म्हाका इन्वायट केलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आयतारा मडगांवां कार्नावाल जालो. गोंयची संस्कृती आनी दायज दाखोवपी अशे कार्नावालाक फ्लोट जाले. कार्नावालाचे फ्लोट पळोवपाक गोंयकारांक सयत ट्युरिस्टांची हजेरी. पळोवया मडगांव जाल्ल्या कार्नावालाचे फ्लोट. पणजे उपरांत आज मडगांवां कार्नावालाचे फ्लोट परेड. गोंयकारांसयत ट्युरिस्टांची कार्नावालाक गर्दी. गोंयची संस्कृती आनी दायज दाखोवपी कार्नावालाक फ्लोट. Ladies and gentlemen, now I declare the carnival open. Long live carnival, long live Goa. Viva carnival, viva Goa. Yeah. To give you much. Move the floats, move the floats. Fez tap de ânimo, velho. Te cuello de pato, cuello. Whereby they signify how Victor Gar. Handali. सदाकाळ होशीच आमची परंपरा. कार्नावालाची ओढ ओढल्या पावल्या होती. आघाडी होती फुगा आता भाई. फुगा आता असते आघाडी. जायचे ते पण डिस्ट्रिक्ट पडता हांगासून हसन गोडे करेक्ट. कुठतरी हसनाक लो मेळटा आनी हो लढाई घेवन. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलाचेर. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.